नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनात येवकार। हांव संजना अंजनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। सरकारी नोकरेच्या हायस्ताकून लोकांक कोट्यांनी रुपयांची तोपी घाल्ले। पूजा नायकाक जामीन मंजूर। पूजा आड माड्डो दिवचल पर्वरी पुलीस स्टेशनात दाखल जाल्ले गुन्यांव। कायदेशीर मार्गान रेंव काडपाक मान्यताय मेळपाचे प्रक्रियेक जातलो आनीक कळाव। दक्षिण गोंय जिल्लो सर्वेक्षण अहवालांत चुको। पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरणाचो पर्यावरणीय मान्यतायेक न्हयकार। कॅश फॉर जॉब प्रकरणा विशीं कोणेच जाहीरपणान विधानां करची न्हय। कोर समितीच्या बसकेन मंत्र्यांक आनी आमदारांक इशारो। पक्षा गोविंद तवडकार वादाची घेतली दखल। लग्नाच्या हायस्ताकून फोंडेच्या एके चलयेचेर केलो लैंगीक अत्याचार। एकल्याक अटक। फुडलो तपास सुरू। मोणबाग बेतोडा वाठारांत गवेरेड्यांचो वावर सुरू। स्थळाव्यामदीं पातळा भिरांत। राना खात्यान चर मारूनय लोकवस्तींत येतात गवे। बेळगांवच्या शेतकाऱ्यांचे रस्तो बंद आंदोलन चालू। चोमेरेन मागणी मान्य करिना। तोमेरेन सर्जनात फाटी शेतकाऱ्यांची शिटकावणी। आता खबरो विस्तारांत। जुवारी आनी मांडवीन कायदेशीर मार्गान पारंपारीक रेंव काडपाक मान्यताय मेळपाक आनीक कळाव लागतलो। जिल्लो सर्वेक्षण अहवालांत रेंव काडपा खातीरच्या झोनांचो घोळ घातिल्ल्यान हो कळाव जातलो। पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरणान पर्यावरणीय मान्यताय दिवपाक न्हयकार दिला। DSR म्हळ्यार जिल्लो सर्वेक्षण अहवालांत नव्यान सारको करून दिवचो म्हूण प्राधिकरणाचो दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी आनी खंड खात्याक निर्देश। तोमेरेन पर्यावरणीय मान्यतायेक न्हयकार। राज्यात रोखडोच कायदेशीर रेवेचो मार्ग मेकळो करून दितले म्हणून सरकार नेटान सांगताले। मात आता राज्यांत जुवारी आनी मांडवीत कायदेशीर पारंपरीक पद्दतीन रेंव काडपाक कळाव लागतलो। खण खात्यान गोंय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरणा कडेन रेंव काडपा खातीर पर्यावरणीय मान्यताये खातीर अर्ज केल्लो। मात हे अर्जा सयत दिल्ले जिल्लो सर्वेक्षण अहवालांत घोळ आशिल्ल्याचें प्राधिकरणाच्या नदरेक आयलें। उत्तर गोंयांत व्हांवपी मांडवी न्हंयेंतले कांय झोनांचो उल्लेख दक्षिण गोंयांत म्हणून केल्ल्यान हो गोंधळ। अशें आसतना रेंव काडपाक पर्यावरणीय मान्यताय दिवपाक शकना म्हणून प्राधिकरणाची जाप। प्राधिकरणात DSR परतून नव्यान करपाचे निर्देश दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक दिल्यात। जिल्लो सर्वेक्षण अहवालांतलो घोळ। मांडवीतले 1, 2, 3 झोन दक्षिण गोंयांत दाखयल्यात। मांडवीतले झोन 5, 6, 7 आनी 8 हे झोनूय दक्षिण गोंयांत दाखयल्यात। आमोणा, बेतकी आनी नावेली हे उत्तरेंतले झोनांचो आस्पाव दक्षिण गोंय जिल्लो सर्वेक्षण अहवाल केल्ल्यान घोळ। राज्यांत मांडवी आनी जुवारीत रेंव काडपाक मान्यताये खातीर ज्यो एकूण सुवाती थारल्यात त्यो अश्यो। जुवारी न्हंयेंतल्यो रेंव काडपा खातीर थारायिल्ल्यो सुवाती अश्यो: बोरी फोंडा, शिरोडा फोंडा, माकाजन साश्टी, पंचवाडी फोंडा झोन 6, पंचवाडी फोंडा झोन 7। मांडवी न्हंयेंतल्यो रेंव काडपा खातीर थारायिल्ल्यो सुवाती अश्यो: आमोणे आनी पिळगांव दिवचल, खांडोळा फोंडा, आमोणा दिवचल झोन 5, आमोणा दिवचले झोन 6, बेतकी फोंडा, नावेली दिवचल झोन 7, नावेली दिवचल झोन 8, दिंगणे दिवचल आनी फोंडा, कोठंबी दिवचल। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV। गोंयभर गाजत आशिल्ल्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणा विशीं कोर समितीची बसका जाली। ह्या प्रकरणा विशीं जाहीरपणान कोणीच विधानां करची न्ही असो इशारो बसकेन दिलो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला ही बसका जाली। बिरेस्तारा राती कोर समितीची बसका जाली। हे बसकेक गोंयांत गाजपी वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली। कॅश फॉर जॉब ह्या प्रकरणा विशीं लेगीत चर्चा जाली अशें प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले। मात तांणी ह्या विशयाचेर खोलायेन उलोवपाक टाळ्ळें। की हांव वैयक्तीक हातूंत वचना, पण हांवें सांगलें की सगळ्या विशयांची चर्चा जाली आनी येणाऱ्या दिसांनी ते आपल्याक कशें वचप ह्या संदर्भात अशी चर्चा जाली। त्यामुळे हांव स्पेसिफीक एक विशय घेना, विविध विशय आसा त्या विशयाचेर बोर्ड प्रतिनिधी भितर ह्या विशयाची चर्चा। अशे 2 मेंबर्स BJPचे जॉब स्किमान हाडले माझे हांव म्हणून तुका म्हणलें वैयक्तीक हांव हातूंत डिटेलान वचना, कारण कितें आसा की ह्या सगळे विशय जे आसा त्या हातूंतल्यान त्याचेर योग्य जो निर्णय आसा तो जायत आसा। त्यामुळे हांव स्पेसिफीक उलोवन तो डायवर्ट करपाचो म्हाका हे करना। त्यामुळे जे विशय आसा ते सगळ्या विशयाचेर चर्चा सिरियसली जाल्ली आसा आनी त्या हातूंतलो निर्णय योग्य जो निर्णय त्या हातूंतल्यान जातलो। कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे आणि सभापती रमेश तवडकार
हांच्या वादाचेरूय चर्चा जाली. सत्ताधारी पक्षांतल्या एका मंत्र्यान वा आमदारान दुसऱ्याचेर अशी जाहीरपणान विधानां करची न्हय. कोणाकूय कसली समस्या आसा जाल्यार ताची म्हायती पयली प्रदेशाध्यक्ष आनी मुख्यमंत्र्याक दिवची अशें तानावडेन स्पश्ट केलें. अशें आसा, सरकार आणि पार्टी हाच्या भितर पार्टीच्यो विशय जे असतात त्या विशयाच्या संदर्भात हांवें निवेदन करप आसता आणि सरकाराच्या संदर्भात मुख्यमंत्री त्याचे निवेदन दिता. स्पीकरानूय खंय तरी नाराजगी दाखयल्या. नाराजगी अशें न्ही, स्पीकर इज ऑल्सो आमचो एक कोर टिमीची बैठक आशिल्ली, त्यामुळे स्पेसिफीक ओन्ली कोणाक आपयलो अशें न्ही, फक्त एक सगळ्यांनी एक हातून एक थरलें कोर टिमी भितर आपापसान जे डिस्कशन करतात, म्हणजे एकामेकाचेर आज हांव तुजेर उलयलो फाल्यां तो म्हजेर उलयता, ह्या संदर्भातल्या सगळ्यांक हातून एक निर्णय जालो बैठकी भितर की कोणेच आपापसान एकमेकाचेर उलोवचें न्ही. एखाद्याचे उलोवपाचें जर कितें आसत जाल्यार म्हजे कडेन येवन उलोवपाक जाता किंवा मुख्यमंत्री कडेन उलोवपाक शकता. त्यामुळे पब्लिकली किंवा त्याचे म्हजें त्याने म्हजें अशें हें पब्लिकली कोणेच एकमेकाचेर उलोवचें न्ही ह्या संदर्भातलो एक डिस्कशन ह्या हातूंतल्यान जालें. सो पण फाटल्या दिसांनी इफ यू रिमेंबर तुमी फाटीं तो स्टेटमेंट केल्लो की इफ कितें आसा जाल्यार पब्लिकली उलोवचें न्हू, विदीन द पार्टी उलोवचें. आतां तें स्टेटमेंट करूनय तें चालूच आसा तुमचें हितून. जाता कशें जालें कशें की महाराष्ट्राच्या निवडणूक असल्या कारणान कशें जातालें की एखादेच कितें जर विशय आसत जाल्यार त्या संदर्भात इमिजिएटली उलोवप, पर्सनली उलोवप वेगळें आनी फोनार उलोवप वेगळें. म्हणजे त्या वेळाचेर एक उलयल्या नंतर हांव तांचे कडेन उलयलो, पण ते फोनार उलोवप जाता आनी वैयक्तीक मेळप आनी उलोवप वेगळें जाता आनी फोनार उलोवप वेगळें जाता. त्यामुळे तांकां सगळ्यांक परत एकदां सांगलें. आनी कांय जाण जे दिसांनी वेगवेगळे एकमेकाचेर उलयले तेंचे कडेन वैयक्तीक उलोवप अशें आमच्या भितर केलेलें आसा. बट वाय इट इज लायक दॅट हो स्टेटमेंट येता आनी सडनली मागीर तुका आमदाराच्या घरा वचून मेळचें पडटा. तुमी मायक्राक मेळ्ळेले तशें जाता अडचण सांगूया की तूं म्हणटा तें बरोबर आसा की प्रत्येकान सरकार म्हणून आमी ज्या वेळाचेर आसा तेन्ना एक संघ आसूं जाय. पोरना गोंयांत सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या अवशेश दर्शन सुवाळ्याक बेरेस्तारा सुरवात जाली. राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी सेंट फ्रांसीस झेवियर सायबाचें दर्शन घेतलें. ह्या वेळार गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेवपाक हजारांनी भाविकांनी गर्दी केल्ली. फोंडेच्या 22 वर्सां पिरायेचे चलयेचे लिंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात दिवेश संतोष चोडणकर हाका पुलिसांनी अटक केली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण संबंदीत चली आनी दिवेश हांचे मदीं प्रेम संबंध आशिल्ले आनी दिवेशान ते चलयेक लग्नाचें आश्वासन दिवन तिचेर लैंगीक अत्याचार केले. ह्या प्रकरणात संबंदीत चलयेन पुलिशेन कागाळ केल्या उपरांत पुलिशेन ताका अटक केली. आमी फोंड्या आसा त्या जाग्यार एक फोंडेची चली 22 वर्सां चलयेचेर सालसेत करमणीचो एकट्या भुरग्यांक लैंगीक अत्याचार सुरू केल्ले आनी काल तेजेर तक्रार नोंद जाली फोंड्या आनी तेका फोंडा पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो आसा. हो भुरगो जावन आसा दिवेश संतोष चोडणकर, सालसेत करमणे. म्हायतीनुसार की त्याची चली आनी तेजी दोगांची घनिश्ट संबंद आशिल्ले, मैत्री आशिल्ली आनी त्या मैत्रीचेर रुपांतर प्रेमात जालें आनी प्रेमात तिणें आपूण लग्न जाता म्हणून सांगलें. आनी ह्या संदर्भात अशें आयकूं येलें की तिणी जे सिवील सायनी करपाचे दोनी सायनी केल्ले आसतना आतां तो ताका नाकारता म्हणून तेणी चलयेन तक्रार दाखल केल्ली आनी त्या तक्रारीनुसार ताका लैंगीक अत्याचार प्रकरणी अटक केल्ली आसा
आनी ताका सद्याक फोंड्या पोलीस कस्टडी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. पिळगांवच्या शेतकारांचे रस्तो बंद आंदोलन अजूनय मिटूंक ना. ह्या प्रश्नाचेर बेरेस्तारा दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्या वांगडा जाल्ले जोड बसकेंत उलोवणी फसली. निमाणी मेरेन बसकेंत कांयच तोडगो भायर सरूंक ना. मजगतीं जो मेरेन मागणी मान्य करिना तो मेरेन फाटीं सरचे नात असो निश्चय शेतकार आनी लोकांनी केला. पिळगांवच्या शेतकारांनी बुधवारच्यान वेदांता मायनिंगे वयलो मीन येरादारीचो रस्तो बंद केला. ह्या आंदोलनाचेर उपाय काडपाक दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकर हांणी बिरेस्तारा सकाळीं शेतकार आनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची जोड बसका घेतिल्ली. बसकेक खण खात्याचे तशेंच वेदांताच्या अधिकाऱ्यां सयत पिळगांवची सरपंच, हेर पंच वांगडी आनी शेतकार हजर आशिल्ले. हे बसकेत शेतकारांच्या मागणेचेर बरोच वेळ चर्चा जाली. शेतकारांच्यो कांय मागण्यो टप्प्याटप्प्यान सोडोवपाक कंपनी वेवस्थापनान तयारी दाखयली. कंपनीचो हो निर्णय शेतकाऱ्यांक मान्य जावं ना. ते आपले मागणेचेर ठाम रावले. 3 वरां परस चड वेळ ही बसका चल्ली. कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जावचो न्हय म्हूण उपजिल्लोधिकारी कार्यालया भायर पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो. फाल्यां म्हटल्यार आयज आमची मिटींग जातली शेतकारां वांगडा. तांकां कन्वे करता दोनी पक्षान. तांचो तो डिमांड आसा. थोडे कामगार जे घरा बसले ते म्हणटात की आमी आमची शेतां सोडनात, आमी आमचें प्रदर्शन आमचें दवरता, आमी शेतां करून आमी आतां उदरनिर्वाह करता. कित्याक एम्प्लॉयमेंट ना जाल्यार एटलीस्ट बाय थ्रू फार्मींग आमचो जो सोर्स ऑफ इनकम आसतलो पळय तो आमी चालू दवरतले. तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला डेप्युटी कलेक्टराक की आमचो जो सील्ड भरला शेतांनी तो बेगीच्या बेगीन काडात, आमकां शेतां लावूं जाय. हे 2 हेजेर आमी तांकां डिमांड घातलेले. तो शेतकारांची तेंच्यांनी वर्कआउट केला. बट रिगार्डींग वर्क पॉयंट ते तयार ना कांयच तांकां कॉम्प्रोमायज करपाक. जे आयज थंयसरचे शेतकरी आसले जावं कोण आमचे सगळे आसलेले तांकां मेन कितें आसा, प्रत्येकाक आपलो हक्क मेळपाक जायो. त्या प्रत्येकाक जाल्यार दिसता की आपल्याक शेत आसा आपूण करून खातलो म्हणून. पूण कितें आसा ज्यो आतां काल आमी तो वयो केल्ल्यो आसा, खोपी केल्ली आसा, हांव हेंचे कडेन मागता की हेंच्यांनी त्यो मोडूंक दिवच्यो न्हू. आनी दुसरी गोश्ट जे सकाळच्यान आमची आतां मिटींग चलताली हांगा, पूण तेंच्यांनी आमकां सकाळच्यान टायमपास केल्ले सारकी हांगासर दवरली. आमी 10 पासून हांगा मिटिंगेक बरें 1:30 पर्यंत हांगा उरली, पूण हेंच्यांनी एक सुद्दां आमचो प्रश्न सॉल्व करूंक ना. आनी वयल्यान सांगता ते जे शेत आसा पळय, रोड आसा न्हू, ते रोडा पर्यंत कितें आहा ताका आमी कितें दिवपाक शकता. सायडीक आहा तांकां आमी कांयच दिवंक शकना. तेन्ना आमकां तेंच्यांनी जें सांगलां तें आमकां मान्य ना. आमी पयलीं शेतकारां कडेन उलयतले, वर्कर्सां कडेन उलयतले. आनी मेन म्हटल्यार तेंचें 21 इल्लिगल स्ट्रक्चर आहा आनी तेंची जेटी आहा सगळें इल्लिगल आसा. आनी CRZ तेंचे कडेन कांय कसलेंच परमिशन ना. तेजेर आमी ते एक्शन आमी घेतले. पूण आमी जे ठाम रावल्या तेर आमी ठाम रावले. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. महाराष्ट्रांतल्या 288 आनी झारखंडांतल्या 81 विधानसभा मतदारसंघा खातीर बुधवारा मतदान जालें. 23 नोव्हेंबराक निकाल लागतलो. पूण ते आदींच एक्झिट पोलान आपलो निकाल दिला. महाराष्ट्रांत 11 मदल्या 6 एक्झिट पोलांनी भाजपा आघाडीचें सरकार स्थापन जावपाचो अदमास उक्तायला, जाल्यार हेर 4 पोलांनी काँग्रेस आघाडीक कौल दिलो. दुसरे वटेन झारखंडांतल्या 4 एक्झिट पोलांनी भाजपाक जाल्यार दोगांनी इंडिया आघाडीक कौल दिला. पणजे बालभवना कडेन मिना बाजाराचें प्रदर्शन भरलां. ह्या प्रदर्शनाचें उक्तावण शुक्रारा जालें. ह्या प्रदर्शनात 17 परस चड स्टॉल्स आसात. तशेंच हातान तयार केल्ल्यो वस्तू तशेंच हेर वेगवेगळे सामान विकपा खातीर उपलब्ध आसा. 8 डिसेंबर मेरेन हें प्रदर्शन आसतलें अशी माहिती प्रदर्शनाचे आयोजक आफ्ताब खान हांणी दिली. आफ्ताब बोल के मैं बेंगलुरु से हूँ. मैं ऑल ओवर इंडिया एग्जीबिशंस करता हूँ. अभी इधर गोवा में मीना बाज़ार के नाम से हमने एग्जीबिशन लगाया है. ये 17 डेज़ के लिए आज से स्टार्ट है, 8 दिसंबर तक चलेगा. यहाँ के पूरे लोग मैन्युफैक्चरर्स आए हुए हैं ऑल ओवर इंडिया से, जैसे कि केरला, तमिलनाडु, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी, बिहार,
कश्मीर, सब जगह से लोग आए हुए हैं। मैं सबसे विनती करता हूँ कि सब लोग आके इन आर्टिस्ट लोगों को सपोर्ट करो और इनको सपोर्ट करने से इनका घर थोड़ा आसानी से चलेगा। बस सर कितने स्टॉल्स होंगे इधर? टोटल 65 स्टॉल्स हैं। हाँ ओके। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, होम डेकोर, सारा आइटम इधर मिलेगा। लेडीज़ के लिए सब मिलेगा और घर के लिए भी बहुत सारे लाइटिंग्स और फ्रेम्स, ऐसा बहुत सारे ज्वेलरी आइटम, सब सारी चीज़ें इधर मिलेंगी। एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिलेंगी। अब पहली बार आए गोवा में? नहीं, पहले भी मैं पिछले साल करके गया था इधर, लास्ट ईयर। फिर 1 साल के बाद में मैं इधर आया हूँ। कैसे एक्सपीरियंस है, बिजनेस कैसा? पिछली बार बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था हमारे को। हम सबसे यही दुआ करते हैं कि सब लोग आके इनको बिजनेस करके देंगे तो थोड़ा सबके लिए, घर के लिए अच्छा हो जाए। कितने तारीख से कितनी तारीख? ये 22 आज से स्टार्ट है, 8 दिसंबर तक चलेगा। 17 डेज का एक्सिबिशन। बोंडबाग बेतोडा वाठारांतल्या गव्या रेड्यांच्या वावर सुरू आशिल्ल्यान तळाव्यां मदीं भिरांत पातळ्ळा। लोकवस्तीन गवे येवपाचे बंद जावचे म्हूण रान खात्यान चोर मारल्यात, मात अजूनय घरा लागसार गवे येतात अशें थळावे सांगतात। गव्यान हल्लो केल्ल्यान फाटल्या ऑक्टोबर म्हयन्यात बोंडबाग वाठारांतल्या मंगला गावडे ह्या बायलेक मरण आयिल्लें। देखून रान खात्यान हाचेर उपाय काडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। गोव्या येता म्हणून ती आमगेली ती मंगला शांताराम गावडे 12 ऑक्टोबरा सुमार ती गेल्ली। म्हणल्यार तिका लागून मागीर ते बोवाळ घातलो आनी मागीर फॉरेस्टान मिटींग घेतली आनी मागीर ती जवळ जवळ 600 मिटर सुमार तेणी हें मारलें। कोणी मारली ट्रेंच? फॉरेस्टान। ओके, ती मेलो उपरांत मारली? हय, ते एक 8-15 दिसांनी काम सुरू केलें तेणी। अजूनही गोंय येता? हय, अजुनूय गोवा येता आतां तेमी मारल्या पळय ती कंप्लीट मारतात पळय। आतां मातशें एंड केले पळय ते सायडीच्यान गोंय रेडी सकयल येता। तो खंयच्यान चालू केल्या ती? जवळ जवळ ती हे फोंडा एरिया लागता पळय, बोंडबाग सकयल ती म्युन्सिपालिटी कचरो घालता पळय तेजे वयल्यान चालू केल्ली। थंयच्यान चालू केल्या? जवळ जवळ 500-600 मिटर आसतले? 600-700 मिटर सुमार आसतले ते। हय, 1.5 मिटर कितें पोना घातले ते। गोव्या खंयच्यान येता म्हण कांय कळना। तुमची मागणी कितें आतां फॉरेस्टा कडेन? हां, मारता जाल्यार ती सगळ्याच वयल्यान सबंद फॉरेस्टा मारपाची। गोंया सकल्यानूय येता, सकल्यानूय कितें तरी उपाय करपा जाय तांकां। देवळा कडेन बीन सगळ्या भोंवता ते तेवटेच्यान। आतां हेवटेची गोंय तेवटेन पावले? तेवटे पावले। हांगा तुमची घर फाटल्यान दिसलो? पूण ती डेंजर न्हू अशें? आतां डेली येना, आठवड्यांतल्यान येता काय कशें कितें येता? चालू दिसता, पण तुमची घर फाटल्यान दिसलो म्हणजे लोकांच्या घर फाटल्यान दिसत आसतलो। आमी बोंडबाग हांगा आसा जे जाग्यार मंगला गावडे ही गेल्या 12 एक म्हयने पयलीं ती गोंयान तिका मारलेली आनी तिचेर अटॅक करून गोंयान मारलेली आनी ती मृत्युमुखी पडलेली। तेन्ना फॉरेस्टाक संबंदीत गांवच्या लोकांनी जेन्ना आवाज केलो तेन्ना फॉरेस्ट जी आसा तेंच्यांनी हांगा जवळ जवळ 2 मिटर रूंद आनी 1.5 मिटर खोल अशी ट्रेंच मारलेली आसा। जो जंगल परिसर आहा ते मदल्यान ट्रेंच मारल्या, तरी गोवे ती ट्रेंच मारली ती सुद्दां अर्दी कुटी मारलेली आसा, कंप्लिटली जावना आसा। सबंद फॉरेस्टा एरियान मारची अशी लोकांची मागणी आसा, पूण तरी गोवे ट्रेंच मारून सुद्दां हेवटेसून तेवटेन क्रॉस जाता आनी आतां ते गोवे देवळाच्या परिसरांत जो आसा देवूळ थंय भोंवपाक लागले। आनी काल सुद्दां गोवे हांगा एका बायलेच्या घरा फाटल्यान येवन गेलो तेन्ना आमकां भंय दिसता अशी तेंची म्हणणी आसा। तेन्ना फॉरेस्टान हेची दखल घेवची आनी तेंचेर कितें तरी उपाय योजना करची अशी तेंची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर बोंडबागाच्यान एकनाथ खेडेकर। आता एक धक्कादायक बातमी। चावडी काणकोणा एका दादल्याचेर अनवळख्यांनी पेपर स्प्रे मारून पळ काडलो। ह्या घडणुकेन दादलो बेशुद्ध जावन रस्त्यार पडलो। उपरांत संबंदीत दादल्यान अनवळखे आड काणकोण पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। चावडी काणकोणा घराबाहेर बशिल्ल्या नागेश महाले ह्या दादल्याचेर अनवळख्यांनी पेपर स्प्रे मारून थंयच्यान पळ काडलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कारवारच्या दिकेन एक अनवळखी गाडी आयली आनी गाडये भितर बशिल्ल्या अनवळखी मनशान कारवार कशें वचपाचें काय म्हूण नागेशाक विचारपाक लागले। ताणें दिका दाखयले उपरांत ते अनवळखी मनीस म्हणपाक लागले, आयकपाक येवंक ना, मातशें फुडें येवन दाखयतात। जेन्ना नागेश तांच्या गाडये कडेन पावलो तेन्ना त्या अनवळख्यांनी ताच्या दोळ्याचेर पेपर स्प्रे मारून थंयच्यान पळ काडलो। हे घडणुके उपरांत नागेश बेशुद्ध पडलो। कांय वेळा उपरांत तांणी हे घडणुकेची म्हायती वचोन पुलीस स्टेशनांत दिली। उपरांत पुलिशेन ह्या प्रकरणात अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केलो। फुडलो तपास सुरू आसा। हांव म्हागे सदांचो प्लेस हांगा येवन रावपाचो सकाळ फुडें। हांगा फाटल्यान घर तुमचें? हय, फाटल्यान घर आमगेलें आनी हांगा येवन माडा कडेन रावता हांव। टायमपासा लागून रावता।
आणि अकस्मात एक गाडी येयली कारवार सावन आनी म्हाका म्हणून पावले कारवार रोड खंयचो हांवें म्हळें ह्या आड्यान दाखयलो आयकपा येना म्हणून पावलो म्हाज्या गाडये कडेन घेवन पावलो मागीर गाडये कडेन गेलो अर्द आरसो देंवयला आनी काडले आनी समच्या दोळ्याचेर स्प्रे मारलो मागीर आनीक ते गेले पळकल तूं तांकां स्प्रे मारले ते मनशांक ना काळी हे लायिल्ले पड्डी लायिल्ले नेट लायले हाच्या वयर ओके स्प्रे मारले आनी गेले मागीर आमचे वाडा वयले येयली तेंचे मारा बायल येयली तेंनी उदक मारले दोळ्याचेर उदक पिवपा दी म्हाका आनीक मागीर आमगेलो तेंच्यांनी भोगेशाक फोन केलो भोगेश बोरकाराक की नागेशा अशें जालें हा यो भोगेश येयलो भोगेश म्हाका हॉस्पिटलाक घेवन गेलो हॉस्पिटलांत मागीर आमी पुलीस स्टेशनार गेले हॉस्पिटलांत पयलीं पुलीस येयले मागीर आमी पुलीस स्टेशनार गेले पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट केली मागीर पियान कंप्लेंट बरयली आनी म्हाका पावलो मारपाचें कितें वायटपण बी कोणा कडेन ना तशें स्प्रे मारपा कारण कितें स्प्रे मारले तेन्ना तूं बेशुद्ध पडलो माडाचेर पडलो ह्या माडाचेर पडलो तो हय कोण म्हूण वचला ना काळी लायले ताणें आनी कोणाचेर तुका डावट आहा ना कोणाचेर ना कसलो स्प्रे तो मारतकीर कितें जालें दोळे चुरचुरपा लागून गेले तांबडे जाले तूं पडला हांगा माडाचेर माडा धरला हांवें ओके सायडी एक बायल आशिल्ली म्हणलें ती उदक सायडीन एक बायल आनी एक चेडूं आसले ते मडगांव वचपाक रावताली ती तुका तेकोन आशिल्ली तेजे फुडें तूं आशिल्लो तेजे फुडें हांव आले नासलो ह्या माडा कडेन आहलो ती थंय आहली ओके ते बायलेच्या आंगार बी हात घालपाचे अशें कितें तेंगेलो दाव आशिल्लो दिसता दाव बी आसता दिसता म्हाका कित्याक तिगे गळ्याक मंगळसूर सरकोडी आसली भांगर आशिल्लें हांगाचेर चेडवाचेर बी सरकोडी आसली अशें दिसता म्हाका की म्हाका बेशूद करून ते तेंचेर हात घालपाक अशें दिसता बोवाळ जालो ना तो म्हणजे असो कडकडपाक लागलो ना हांवें ताका पळयलें आनी हांव तेजी धांवून तेजे फुड्यान धांवले आमी पयले तो सारको तांबडो आयलो तो ऑयल तेजे तांबडे आसले ताका सुद्दां कितें जातालें कितें सांगूंक जायनासलें आनी मातसो वास येतालो थंय मातसो थंयचो तो मारला पळय सायडी लोक आशिल्ले तेणी सांगला वास येतालो हांवें ताका थंय कितें जालें तेंच्यांनी सांगलें म्हाका कोण गाडयेन आयिल्ले तेंच्यांनी म्हाका स्प्रे तुमी गाडी बी पळोवना न्ही हांवें फक्त ताकाच पळयलो स्प्रे मारला आनी गेले ते मारले आनी गेले तेजे चावडी काणकोण हांगा एक मोठी घटना घडली चावडेलो नागेश महाले हेचेर पेपर अटॅक जालो पेपर स्प्रेन अटॅक केलो तेजी घराची तो हांगा बसोन आशिल्लो फाटल्यान तेजी घर आसा तेन्ना एक गाडी येयली ह्या दिशेन आनी कारवारच्यान ताका कारवारच्या दिशेन येयली आनी ताका विचारपाक लागली कारवार कशें वचप तेन्ना तें सांगलें तो सांगलें कारवार अशें वचप न्हू उलटी वचप न्हू ताका फुडें आपोवन घातलो गाडये कडेन लागीं हो आयकना म्हणून फुडें तेजेर तेजे दोळ्याचेर पेपर स्प्रे मारलो आनी ताका तो बेशुद्ध जालो आनी त्या माडाचेर पडलो त्या माडाचेर पडटकीर बोवाळ जालो आनी तेन्ना गाडी विदीन सेकंडा तेंच्या हांच्यान गेली कोणेच नंबर काडूना पुलीस काणकोण पुलिसां ह्या संबंधीची कागाळ केल्ली आसा आनी पुलीस सायडीची कॅमेरा जे आसा सगळे ट्रेस करता ती गाडी एक सस्पिशियस गाडी दिश्टी पडल्या पूण तेजे नंबर जो आसा तो ब्लर आसा काणकोण पुलीस ह्या घटनेचो फुल्ल तपास करता आनी हे भर बाजारांत अशी घटना घडप म्हणल्यार अजाप व्यक्त केला सगळ्यांनी लोकल कांय लोकां आमी जेन्ना विचारलें तेन्ना सांगलें की जो नागेश माल्या हांगा उबो आशिल्लो तेजे फुडें एक बायल आनी एक चेडूं आशिल्लें बायलेन खूब भांगर घातलेलें आशिल्लें हो गोंयभर चेन स्नॅचिंगाचो प्रकार चलता लोकां दुबाव आसा की हो नागेशाच्या दोळ्याचेर स्प्रे मारून त्या बायलेच्या आंगा वयली भांगर काडपाचो प्रयत्न आशिल्लो काय कितें असो दुबाव आमच्या थळाव्या लोकांनी व्यक्त केला सावड्डे जुवारी न्हंयत अनवळख्या दादल्याची कुशिल्ल्या अवस्थेन काल कूड सापडली थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी कूड उदकांतल्यान भायर काडली कूड 4-5 दिसांची आसुये असो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उक्तायला 1:30 सुमार कॉल येतकीर आमी पॉयंटार गेले पॉयंटार पळयल्यार बॉडी जुवारी नदीक बरी भितर आसली मागीर आमची दुसरे क्रोवाक हांवें फोन मारलो आनी बोट घेवन आयले मागीर आमी बोट थंय घातली पूण बरो टायम लागलो थंय वचपाक मागीर बॉडी फुड्यान गेल्यार बॉडी फूल डिकम्पोज जाल्ली इतलो स्मेल येताले एक 4-5 दिसांची बॉडी आसली ती मागीर म्हाजी क्रोवान ती सारकी स्लेपी हाडली हांगा आनी कडेन हाडली PSIक हँडओवर केली आतां कितलो सुमार टायम लागलो तुमकां हें ऑपरेशन आमकां कमी कमी 2 वरां लागली ती बॉडी थंयसरल्यान हाडटा बोट कितें जाता त्या पॉयंटार आमकां बोट घालपाक सेफली घालूंक मेळना ताका लागून आमी ती बॉडी सकयल जुवारी पुलापाना व्हरोन बोट घातली आमची आनी मुखार पॉयंटार गेली
अजून कोण वळखोपा आयलो ना. ना अजून कोण कळना अननोन बॉडी. परवरी गुन्हा फट्यान धाड घालून दुबावीत निहाल मालिक साब पानवाले हाका ड्रग्स प्रकरणात अटक केली. सुमार 1.5 लाखांच्या 15.46 ग्रॅम MDMA ड्रग्सा सयत स्कूटर मोबायल मेळोवन 2.5 लाखांची रोख रक्कम जप्त केली. फुडलो तपास सुरू आसा. परवरी हांगासर क्रायम ब्रांचार परत एकदा रेड मारलेली आसा आनी हांगा ह्या रेडीन तांकां संशयीत जो आसा निहाल पानवाले हो संशयीत जावन आसा आनी हेच्या कडसून 15 ग्राम MDMA ड्रग्स आनी त्याच्या वांगडा तांची स्कूटर मोबायल आणि पयशे 2.5 लाख रुपयांचो मुद्देमाल गावलेलो आसा. आनी हो संशयीत निहाल पानवाले हो 20 वर्सां पिरायेचो तरणाटो हांकां अटक केल्लेली आसा क्रायम ब्रांचान. आमी पळयले कांय दिसा पयलीं क्रायम ब्रांचान अशीच पणजे हांगासर रेड मारलेली आनी एका सरकारी अधिकाऱ्याक अटक केल्लेली. तेच्या उपरांत ही क्रायम ब्रांचाची दुसरी खेप आसा जेणी परवरी हांगासर रेड मारून 20 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक केल्ली आसा. निहाल पानवाले अशें नांव जावन आसा आनी परवरी पसून अटक केल्ली. ताची फुडली चवकशी जी आसा ती चालू आसा. अशें तुमकां लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव सज्जना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात कुमदक TV.